नमस्कार. आयच्या थिंक गोवाच्या ह्या एपिसोडा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो आमचो विशय खूब सादो आसा. गोंया भितर जो सद्या पब्लीक डिस्कोर्स चल्ला तो अर्थ आशिल्लो चल्ला काय निरर्थक चल्ला. ज्या तरेचे इश्यूज येतात, ज्या तरेचे इश्यूज राजकीय पक्ष घेतात, हांकां कितें अर्थ उरला, जो जनसामान्याक सामान्य जनतेक कितें फायदो आसा, आमच्या जिणे भितर ताका लागून कितें फरक पडपा आसा काय हें कितें चल्लां, कित्याक चल्लां, ह्या गजालींची आमी उलयतले. आनी दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर. पयले आसात गोंयांतले नामनेचे पत्रकार किशोर नायक गांवकर आनी एक दुसरे आसात म्हजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे, तांकां अर्थतज्ञ म्हणटा, पण ते अर्थकारण, समाजकारण, राजकारण ह्या तिनी विशयांचे बेस बरें एनालिसीस करतात ते प्रोफेसर मनोजबाब कामत. मनोजबाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. सद्याचो डिस्कोर्स चल्ला तो पळयतकीर एक सुजाण नागरीक म्हणून तुमची भावना कितें? सध्याचो डिस्कोर्स म्हणजे असो टायमपास कसो. तूं एक पिक्चर पळयतना पॉपकॉर्न खाता किंवा तूं पासयेक वता तेन्ना बोल्सांत हात घालून बेटो नुस्तें पळयता, वयर माड पळयता, वयर तण पळयता, गार्डन पळयता आनी सगळें अशें एक रावंड मारून तो बेटा चक्कर मारून येता. येतना दोन फुलां हाडटा देवाक. त्या पद्दतीचो हो डिस्कोर्स. इट इज टायम हें म्हणजे पास करपाक बेस्ट. तकलेक चड विचार करपाक गरज ना आनी खरें म्हणजे ह्या टॉपिकाचेर डिस्कशनाची गरज ना. कारण बेजिकली पॉलिटिकल डिस्कोर्स किंवा पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह जर सिरियस जाय जाल्यार तो सेट करचो पडटा. आनी सिरियस पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह ऑपोजिशन पार्टी सेट करता. जे पार्टी रुलिंगान आसा ताचे कडेन सगळी सत्ता आसा ताका नॅरेटिव्ह साथ करपाची गरज ना. कारण तो कितें बरें काम करता तें बरें कामूच दाखोवपाचें लोकांक. आनी कितें जर तो वायट करता जाल्यार वायट ते आपूण वायट म्हणनात, ते खरें म्हणजे ऑपोजिशनान दाखोवप आसता. म्हणजे तूं बरें काम करता तें आजून हाच्या परस बरें कितें करूं जाता. आनी जर तुवें वायट काम केलें जाल्यार हें कित्याक वायट हें नॅरेटिव्ह सेट करपाची जबाबदारी प्रायमरीली ऑपोजिशन पार्टीची. आमी ऑपोजिशन रुलिंगाचेर येवया. ऑपोजिशनाची ही परिस्थिती कित्याक जाली अशी दिसता? ऑपोजिशनाची ही परिस्थिती जाली हाचो अर्थ गोंयांत विशय ना अशें न्हय. गोंयांत विशय खूब आसा. आनी ज्या वेळार रुलींग पार्टी कन्सिस्टंटली 2 वेळा सत्तेर आयली स्टेट लेवलाक आनी नॅशनल लेवलाक 2-3 वेळा जर जे जाता जाल्यार एक नॅचरली एक एंटी इन्कमन्सी फॅक्टर क्रिपीन जाता. तेच फेस, तीच भाशणां, तोच अजेंडा, तोच पार्टी पोवन लोकांक वीट आयिल्लो आसता. वीट आयिल्ल्या वेळाचेर जर तुवें एक हॅमर करत वेगवेगळे विशय जाल्यार लोकांक ते पटू शकता. पण हे पटयतलो कोण? ऑपोजिशन नांवाची संज्ञाच गोंयांत ना. ऑपोजिशन काँग्रेस ऑपोजिशनान आसा अशें आमकां गेल्या 5 वर्सां दिसलेंच ना. आसात ते बेटे बोवाळ घालता. विधानसभेन जो एकटो आवाज करताले तो एक भितरले आरजी, आप आनी विजय सरदेसाय, ते आज ऑपोजिशना भितर आसा की ना हें आमकां कळना. तातूंतली आरजी काबार जाल्या आनी काँग्रेसूच म्हणटा की आमकां गोवा फॉरवर्ड आमकां नाका. इवन आज सुद्दां जो स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार प्रायमरीली ऑपोजिशनाची भुमिका निभोवपाचें कार्य हे 3 आमदार आनी ताचो तो नवो अध्यक्ष हाणें करपाचो. पण जर तुमी नॅरेटिव्ह जर सेट करना जाल्यार तुमी रुलींग पार्टीक तुमी एक चान्स दिला वंदे मातरम करपाक, नवो आपण काल आमी होम घालो त्या लोकांक सांगपाक, गोंयांत कितें गजाल्यो बऱ्यो चल्ल्या त्यो दाखोवपाक. कारण तुमच्या कडेन नॅरेटिव्ह सेट करपाची कॅपासिटीच ऑपोजिशनान जर ना. किशोर, त्याच मुद्द्या वयल्यान सुरवात करया. सद्याचो हो पब्लीक डिस्कोर्स जर पळयलो आनी तूं वेगवेगळ्या आंदोलनां भितरय आसा ताजेर येवया आमी. ह्यो डिस्कोर्स पळयतकीर तुका दिसता कितें चल्लां हें दिसता? हांव जेन्युअनली विचारता. हें ज्या तरेचे इश्यूज, हांव फक्त ऑपोजिशन म्हणना, रुलिंगय बी, आमी रुलिंगाचेरय सेपरेटली येवया. बट हो करंट जो डिस्कोर्स आनी इलेक्शनाच्या वर्सांतलो हो डिस्कोर्स आमचो, ही चर्चा चल्ला कितें? आमी दर दिसा बातमी करता त्यो कसल्यो? इलेक्शना वर्सांनी 6 म्हयने सुद्दां उरना इलेक्शनां. इश्यूज कितें चल्ल्या गोंया भितर? हांव जनतेचे म्हणना, राजकीय पक्षांचे म्हणटा. ना, मनोज बाबान जशें सांगलें की सद्याच्या परिस्थितीन ऑफकोर्स 14 वर्सां BJP सत्तेन आसा आनी जशें ताणें सांगलें तशें एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर हो सत्ताधारी किंवा सरकाराक आसतलोच. हांगासर मेन जबाबदारी ही विरोधकांची. आनी पुरायपणान जर तूं गोंयच्या राजकीय इतिहासाचो जर हें घेयशीत, आढावो घेयशीत, जाल्यार विरोधी पक्षाची भुमिका आनी विरोधी पक्ष नेत्याची भुमिका ही हांगासर प्रायमरीली व्हेरी इम्पॉर्टंट ठरता. हांगासर आजून पर्यंत आतां विरोधी पक्ष इलेक्शनाची तयारी करता.
3 टर्म एकाच पार्टीचें सरकार आसा, तुमच्याकडे प्लस पॉयंट आसा, सरकाराच्या विरोधान एंटी इनकम्बन्सी आहा, तुम्ही लोकांचे विशय जे लोकांक टच जातले, लोकांक दिसतले की आपले विशय खंय तरी बाबा विरोधी पक्ष मांडटा, अशा पद्दतीन खंयचोच विशय हो विरोधी पक्षा कडेन सद्या आसलेलो आमकां दिसना. आनी सत्ताधारी पक्ष कितें करता, तांकां खेळयता, वंदे मातरमाच्या नांवार खेळयता, आनी खंयच्या तरी विशयाचेर खेळयता, आनी ते विशय उडयतात आणि हे त्याच्या विशयाच्या फाटल्यान फुगडी घालतात. अशी जाल्यार परिस्थिती, लोकांचे विशय उरले कुचिकूच. आयज असो एक विशय तूं म्हाका सांग प्रमोद, की विरोधी पक्षान तो विशय मांडलो आनी खंय तरी लोकांक दिसलें की येस पळय अनएम्प्लॉयमेंटाचो विशय आसा, ह्या फेल्युअर ऑफ वेरियस स्किम्स, म्हाजें घर येवजणेचें कितें जालें. आतां ते दीस प्रमोद आमी सगळे जाणा विश्वजीत राणेन एक मेजर स्टेटमेंट केलो तिरंगा यात्रेक, की जो रोजगार दिना त्या नेतृत्वाक सत्तेर रावपाचो अधिकार ना. म्हाका सांग, एक्या तरी विरोधी पक्षाच्या आमदारान ह्या स्टेटमेंटाचेर आपली प्रतिक्रिया दिली? तुम्ही ते एका स्टेटमेंट, एक मंत्री मिडियान हाडलो हय. मिडिया सगळें हाडटा, ताजे उडोवन काय ना. मिडिया सगळें हाडटा, पूण मिडियाचो विशय सुद्धा घेवन बाबा सरकाराक ताचो प्रश्न किंवा जाप विचारप, इतलें काम जर विरोधकां कडेन जर जायना जाल्यार आनी कितें म्हणटले. तूं इमॅजीन कर, विरोधी पक्ष म्हणटात, मनोहर पर्रीकर जेन्ना विरोधी पक्ष आसलो त्याच्या पयलीं जल्मी जावं, रमाकांत खलप जावं, कितलेशेच विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे किंवा विरोधी पक्षाच्यो हेडलायन्स ह्यो पेपरार येवपाक जाय, कारण ते मेजर विशय आसतात, लोकां कडेन लिंक आसले. ह्या विरोधी पक्षान कितल्यो बातम्यो तुका दिल्यो आनी कितल्यो बातम्यो पेपरवाल्यांक दिल्यो हेडलायन करपाक, ते म्हाका सांग. फाटल्या 5 वर्सांचे पेपर चॅक कर, एक सुद्दां जर विरोधी पक्षान खंयचें तरी प्रकरण काडलें आनी ती पेपराची हेडलायन जर जाल्या जाल्यार तूं म्हाका दाखय. ही अवस्था जाल्लेली आहा. ही अवस्था तर आता पळय, जनरली मनोज बाब विरोधी पक्षाक धाडावप हें सोंपें. लोक आमचेरय खूब फावटी टिका करतात की तुमी विरोधी पक्षाकच कित्याक धाडयतात. हांव सांगून थकलो, कारण जर सरकाराक अकाउंटेबल धरपाक जाय जाल्यार खंय तरी मिडिया आनी विरोधी पक्षांनी बरोबर काम करचें पडटा. तुगे तें जेन्ना जायना तेन्ना एक पोटतिडकीन आमी पत्रकार म्हणून उलयतात, मागीर तुमी आमकांच कित्याक म्हणटा हें, तुमी सत्ताधारी. आतां सत्ताधाऱ्यांचें येता. ताणें वंदे मातरमाचो इशू काडलो, ताणें तो इशू असो लावन धरला, इतल्या सामको पावरफुली लावन धरला. आतां ताका लागून सामान्य जनतेच्या आयुश्या भितर कितें फरक पडटलो म्हाका खबर ना. विरोधी पक्षाक कितें करूं किंवा न करूं, सरकाराकूय खबर आसा, म्हणजे केंद्र सरकाराकूय खबर आसा आनी राज्य सरकाराकूय खबर आसा की एंटी इनकमन्सी तूं कितलेंय बरें काम कर, तेंच चेहरो पळोवन कोणाकूच आवडना. आणि आता तर ज्या पद्दतीचे इलेक्शन रिझल्ट गेल्या 3-4 मतदारसंघांनी आयल्या, म्हणजे गेल्या म्हयन्याक किंवा गेल्या म्हयन्या भितर, ते पळयत जाल्यार धोक्याची घंटा सगळी कडेन आसा. प्रत्येक राज्यांत तशें एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर आसा, कारण नॅचरली किंवा ऑर्गॅनिकली भारतीय जनता पक्ष थंय निवडून अशें आयिल्लें न्हय. महाराष्ट्रात म्हणा तुम्ही किंवा आनी इतर गुजरात, आमच्या बिहारात म्हणा तुम्ही, ते एक इक्वेशनाच्या फलद्रूप म्हणून ते तांची सरकारां आयल्या. अशा वेळाचेर गुजराताचें सरकार जाल्यार कितलीशीं वर्सां आसा थंय एंटी इनकम्बन्सी दे आर फेसिंग, बट प्रत्येक वेळार ते तोरून वता. जेन्झीचें आंदोलन जर आमी पळयलें जाल्यार तें योग्य पद्दतीन हाताळ्ळें गेलें ना, हाचेर सगळ्यांचें एकमत आसा. तातूंत नवी काय भुमिका हांवें घेवपाची गरज ना. आज जेन्झी कसो आनी केन्ना रिएक्ट जाय तो एक स्लिपींग टायगर अशें आमकां आतां कळ्ळां, पण ताची पावर एनॉर्मस आसा. बिहार सारक्या प्रदेशांत 1-2 दिसान जेन्झीन जे केलें नाटकां, ती नाटकाचो सबंद भारतभर इफेक्ट जालो. दिल्ली तरी थंय फाटी पडली, पण बिहारान ज्या पद्दतीचें आंदोलन आनी ज्या पद्दतीचे नेम आनी फकाणां केलीं सरकारांची, तें पळयत जाल्यार वेन युअर इलेक्ट्रोल वोटर बेजिकली अ यूथ आनी दॅट टू अ जेन्झी यूथ हू हॅज नो कनेक्शन्स विथ द पास्ट, ताका तुजें नरेंद्र मोदीचें कितले ताणें कश्ट काडल्या तें खबर ना. भारतीय जनता पार्टी कशी इमर्ज जाल्यात फ्रॉम टू, तांकां कांयच पडिल्लें ना. जवाहरलाल नेहरू सांगून फायदो ना. तांकां इतिहास नेहरू सांगात किंवा गांधी सांगात किंवा पटेल सांगात, ती म्हजी आनी तुजी पिढी ती काबार. आतां नाव दीस न्यू जनरेशन, यू डोंट नो वॉट अपील्स देम. आमी प्रत्येक जाण एक्सपेरिमेंट करता, जशे विरोधी करता तशें आमी करता. आमी जाण एज अ टिचर करतात, तो एज अ पत्रकार आमी करतात. वी डोंट नो वॉट दे लायक, वी डोंट नो वॉट दे डोंट लायक, वी डोंट नो हाव दे वील रिएक्ट. ह्या वेळाचेर त्या मेनस्ट्रीम जर तांकां जर करपाक जर तूं जर लागत
आणि जर देश भावना कितेंय जरी जाली जाल्यार देशा बद्दल भावना प्रत्येकाक आसा. आर्मी म्हणटकूच लोक सॅल्यूट मारता. आज पद्दतीचे ते ट्रोलिंग ते बायले बद्दल केलां Correct. ते जेन्झीनूच केलां, लक्षांत घ्या, विथ प्रायड फॉर द आर्मी. अशा वेळाचेर हे मुद्दे चलता की ना हे बाजारांत तुवें एक नाणें घालून पळोवचें पडटा. रुलींग पार्टी इज डुईंग दॅट. रुलींग पार्टीक आतां म्हाका कळ्ळां की खंयचोय विशय कितलोय जरी ताणलो जाल्यार तो जेन्झीक अपील जातलो असो न्ही. मोस्ट कॉमन फॅक्टर इज नॅशनलिझम, नॅशनल प्रायड. इंडिया फाल्यां क्रिकेट खेळत अगेन्स्ट पाकिस्तान, फूल जेन्झी तांचे बरोबर रावतलो. अशा वेळाचेर जर ज्या वेळाचेर स्पोर्ट्स ना, ज्या वेळाचेर युद्ध ना, ज्या वेळाचेर बॉम्ब स्फोट जर भारता भितर ना किंवा एक्सटर्नल जर खतरो जर कसलो जर ना जाल्यार त्या वेळाचेर नॅशनल प्रायड चाळवप इज द मोस्ट इजियस्ट आणि वॉट इज ए रिस्क फ्री थिंग टू डू सो. म्हणून बीजेपी ते चाळयता आणि ताचो वायट परिणाम, बरो परिणाम जरी नासत जाल्यार वायट परिणाम तरी ना. पण लुकिंग ॲट वॉट हॅज हॅपन्ड इन द असेंब्ली इलेक्शन्स, आज खरें म्हणजे काँग्रेसान इवन इन द सेंटर किंवा युनायटेड ऑपोजिशन जो आमी UPA म्हणटा केदो व्हडलो बोवाळ जावपाक जाय आशिल्लो. पण कोणाचो ताळतंत्र कोणा कडेन ना. आज मल्लिकार्जुन खरगे सारको नॅशनल प्रेसिडेंट जाल्या नंतर गोंयान फर्स्ट टायम येता आणि ताच्या नंतर जे एअरपोर्टार जे जालें ताका ठोस प्रत्युत्तर दिवपाक आमच्या रिजनल पार्टी कडेन किंवा गोवाच्या काँग्रेसा कडेन तितली फोर्स ना. ते पत्रकार परिषद घेता किंवा व्हॉट्सॲप खेळटात. हय. व्हॉट्सॲप मेळना, कम्युनिकेशन्साचेर तांकां लेसन दिवचें पडटलें. आज तर आपणाक हो नाका आनी तो नाका आनी आप जाय. आपान खंय सांगलां तुजे कडेन काँग्रेसा कडेन आपूण सोयरीक करता म्हणून, आणि विजय सरदेसायान तर काँग्रेसा कडेन सोयरीक करपाची गोश्टी उलोवपाच्यो बंद केल्यो. Correct. अशा वेळाचेर तुमी वन सायडेड हो नाका तो नाका हें नाका, आपलें घर तुमी बांदनात. त्या वेळाचेर हय. ऑपोजिशनाक जेन्ना फेल वता ऑपोजिशन त्या वेळाचेर अजेंडा सेट करपाचें काम आज रुलींग करता. पार्टी करता. आणि सिंपल ताणें मुद्दो धरला, नॅशनलिझम. कोणाकूच ओपोज करपाक गरज ना. बरोबर. तुमी नॅशनलिझमाची गुळी घेवन वग्गी न्हिदात किंवा घरा वचून पडात. हय. वातावरण निवळटकूच बीजेपी म्हाका एक सांग किशोर, तुका भारतीय जनता पक्षाच्या खंयच्या आमदारां कडच्यान वंदे मातरम फूल बील म्हणना, एक दोनच स्टांजास जे आसा पळय, दोनच हें आसा पळय पयले, ते खंयच्या आमदारा कडच्यान आयकुपाक आवडटलें? ना, म्हाका सगळ्या आमदारा कडल्यान आयकपाक आवडटलें बीजेपीच्या. आनी स्पेशली हय. आतां झेंडे बिंडे ते व्यवस्थीत आपल्या घराचेर लायत आसात. म्हटल्यार बीजेपीन गेल्ल्या पासून पुजा करीत आसात, मागीर धोतर न्हेसून मंदिरान वचत आसात, तिकल्यो बिकल्यो व्यवस्थीत लायत आसात. आतां वंदे मातरम हो मातसो तेंच्या खातीर कठीण विशय जावपाक शकता. आतां बाबूश मोन्सेरात म्हण, मोविन गुदिनो म्हण, आमचो पेडण्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकर म्हण, कितकेशेच आमदार आसात बीजेपीतले. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ऑलरेडी तांकां इन्स्ट्रक्शन दिलां अशें म्हाका आतां आयकपाक मेळटा की तिकीट जाय जाल्यार वंदे मातरम तुमकां म्हणचेच पडटलें. आनी आतां तेंच्यांनी इंटरव्यू पद्दत फूल सहज कायद्यान न्हू तें, नाजाल्यार शिक्षा जातली न्हू. बरोबर. सो ती वयरसून टीम येतली आणि तिकीटीच्या वेळार एक रूम केला. नव्या ऑफिसान एक स्पेशल रूम दवरला तेंच्यांनी. तेतून सहज स्टान्स चालीन म्हणपाक जाय आणि अभिमानान म्हणपाक जाय, छाती फुडें करून वंदे मात अशें म्हणपाक मेळचें ना. सो जाल्यारूच तिकीट मेळटली. आनी भुरगे जे आसात नवे बीजेपीचे जे सांगतात की जे आतां दावो करतात पळय, आतां संकेत आरसेकराकडचो माणूस, आमचो रोहन गांवस देसाय, हेंच्यांनी पाठ करून दवरलेलें आहा. तांकां खबर आहा वंदे मातरम कंपल्सरी जातलें, आमकां तिकीटी मेळटल्यो. ही परिस्थिती जाल्या बीजेपीची. तुमच्या स्वताच्या आमदाराक 2 पॅरेग्राफ वंदे मातरमाचे म्हणपाक येनात आनी तुमी थंय काँग्रेसी वांगडा झगडटात वंदे मातरम म्हणा म्हणून. सोनिया गांधीन वंदे मातरमाचो अपमान केलो म्हणून अमित शहाचो एक व्हिडिओ येयला की अख्खे देशभर काँग्रेसीच्या विरोधान तुम्ही आंदोलन छेडा म्हणून, ह्या वंदे मातरमाक विरोध करपाचें हांकां धाडसूच कशें जाता काय म्हणून. हे सगळे जर प्रकार तूं पळयशीत जाल्यार जे रियल इश्यूज आसात त्या विशया वयल्यान लोकांचें लक्ष विचलीत करप, ते मागीर देश फोंडान पडला जाता, ते मागीर देशान दंगली जाल्या जाता, एकामेकाक मारल्या जातात, पूण त्या विशयां कडेन लक्ष वचपाक जायना. कारण आयज ह्या जेनजीच्या एजिटेशना उपरांत जेनजीचूय कळ्ळें की खंयच्या गजालीक सरकार भिता म्हणून. आणि आता जेनजी इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिझमान येयला. जेनजी आता वेगवेगळे विशय घेऊन सोशल मिडियांतल्यान ते विशय मांडपाक लागल्या. म्हणटकूच मिडिया कडल्यान ज्या पद्दतीन एक हें करपाचो पयलीं कंट्रोल करपाचो विशय जातालो, मिडियान विशय लिपयलो जाल्यार तो विशय कोणाकूच कळचो ना. आज ती परिस्थिती उरोंक ना. बरोबर.
आयज अर्णब गोस्वामी सारख्या मनशाची ज्या पद्दतीन जेन जी धिंड काडटा ते जर तूं पळयशीत हेच्या पयलीं प्रमोद अशा जर्नलिस्टांच्या हेचेर गेल्ले हांवें काय केन्ना पळोवंक ना. एक जर्नलिस्ट म्हणटा तुका एक रिस्पेक्ट आसतालो सोसायटीन. आयज तुका म्हाका कितें परिस्थिती जातली आयज जेन जी कडल्यान पळय ती आयज सांगूं नजा. म्हणजे ही परिस्थिती कित्याक येयली तर लिपोवन दवरपाचो जो विशय आसा तो चड टायम चलपाक शकना. आनी ह्याच खातीर हो वंदे मातरमा सारको जशें मनोज बाबान सांगलें की नॅशनलिजम थंय मातशें तूं कितें करशी जाल्यार तुजेर रोखडो ठपको दिवं येता. हो देशद्रोही माणूस. सो एक कितें म्हणटात तें एक प्रेशर तयार करप ह्या नॅशनलिजमाच्या नांवाचेर आनी ह्या जेन झीक त्या हेतून वडू धरपाचो प्रयत्न पण तें शक्य जावचें ना. हो म्हाका दिसता खूब सिरियस अशा पद्दतीचें सिच्युएशन आसा. हे नॅशनलिजम जर धुडगो ह्या हेतून घालपाचो प्रयत्न जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता खंयच्या खंय हो विशय पावपाक शकता आनी तितून आमच्या देशा खातीर ही गजाल खूब धोक्याची जावपाक शकता. ना आनी एक गजाल की वंदे मातरम कळप ही बरी गजाल. आणि आमी धाकटेपणापासून नाटकां करीत येयल्या. नाटक जाल्या उपरांत वंदे मातरम म्हणप आनी मागीर घरा वचप ही परंपराच आसा. हेंचेर आमकां शिकोवंक जाय वंदे मातरम. ना तुका 6 पॅरेग्राफूच म्हणचे पडटले, तुका हेंच म्हणचें पडटलें. हे कसले विशय फाल्यां म्हणटा तुका अशेंच जेवचें पडटलें, तुका तशेंच कपडे घालचे पडटले, तुका अशेंच केंस उगोवचे पडटले, अमकेच तेल लावचें पडटलें. कितें हें चल्लां कितें? असल्या हेतून तुमी देशप्रेम वाडोवपाक शकतात. आमी जो विशय घेतलो की डिस्कोर्स आमचो पब्लीक अकस्मात फाटले 6 म्हयन्या भितर आमी पळयलें की गोंया भितर खुबशीं आंदोलनां चालू आशिल्लीं. इनाफ इज इनाफा सारकी जाल्यार म्हाका किशोरांनी हाजेर उलोवचें मुद्दम, कारण किशोर त्या मुवमेंटा कडेन खूब लागीं सावन संबंदीत आहा. इनाफ इज इनाफा सारकी जाल्यार गांवांनी आमी आंदोलनां पळयलीं. अकस्मात आमी फाटल्या 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो पळयला की ही आंदोलनां कमी जालीं आनी वेगळेच विशय आज तुगेले प्रॉमिनन्सा आयले जांचो परत हांव जशें म्हणटा की आमच्या दैनंदीन आयुश्यांत ताचो कांय फरक पडचो ना. कित्याक जालें? नाही पळयात, इनाफ इज इनाफ फॉर सिवील मुवमेंट. सिवील मुवमेंट कितलो तुवें ताणपाक जाय आनी कितलो वेळ तूं तो लावन दवरतलो ताचेरय सुद्दां कंट्रोल आनी रेस्ट्रिक्शन आसा. कारण तुवें स्वताचो पयसो घालचो पडटा. आंदोलन म्हणजे स्वताचो वेळ दिवंक जाय आनी सिवील मुवमेंट इतलो केन्ना ताणलो वचना. तो सदांच मोमेंटस आसता. म्हणजे एक मुवमेंट एक कितें आयलो एक केलो ताचो तुका इफेक्ट जर मेळत जाल्यार तो उरता, नाजाल्यार उरना. सिवील मुवमेंट म्हणजे इनफ इज इनफान जे विशय घेतल्या ते एका धपक्यान ते विशय सोडटले. बाबा राजिनामो कोणाचो दिवन किंवा बाबा हातून एक रेग्युलेशन चेंज किंवा एक सिंगल बदल करून किंवा कोणाचेर एक्शन घेवन सोंपपाचें नाय. तें एक लाँग रन ताका एक स्टँडींग जाय, ताका एक स्ट्रॅटेजी जाय आनी ताका इट इज अ लाँग फायट. लाँग फायट सिवील मुवमेंट करूंक शकना, ती फक्त पॉलिटिकल पार्टी करूंक शकता. कारण लाँग फायटाक मॉबिलायझेशन ऑफ पिपल्स ओपिनियन जाय आनी दीस ओपिनियन मस्ट बी ट्रान्सलेटींग इन टू वोट्स. तुका त्या ओपिनियन ट्रान्सलेट करतकूच तुका कितें तरी एक बेनिफीट जाय. तो बेनिफीट मताच्या दृश्टिकोनांतल्यान पावर तुज्या हातान आयल्यारूच तूं तें करूंक शकता. किंवा लोक तुका केन्ना सपोर्ट करतले, बरें हो मुद्दो लावन दवरता, हाका आमी सपोर्ट करत जाल्यार हो जिखतलो, हो जिखत जाल्यार तो बदल करतलो, असो आशावाद जर तूं दाखयत जाल्यारूच तो मुवमेंट चलता. म्हणून हांव पयलींच्यान म्हणटालो इनफ इज इनफ मुवमेंट हॅज गूड पीपल, गूड अजेंडा, बट इट इज अ लाँग फायट, इट इज अ लाँग वॉर. आनी ल्हान ते लुटुपुटीची लढाई करून जावचें ना. म्हणून तो सस्टेन जावचो ना. म्हणून तो सस्टेन जालो ना तो परत एकदा इलेक्शनाक रिवायव करचो पडटलो इलेक्शन वेळाचेर. आनी त्याचे मेन रिवायवलाचो इनपूट ऑपोजिशन पार्टी कडल्यान आयलो जाल्यारूच तो रिवायव जातलो. जो पर्यंत जायना सस्टेनेबिलिटी ना. नेवर देर इज एनी सस्टेनेबिलिटी. सोशियोलॉजिकल सायन्स जर आमी पळयलो जाल्यार अशा वेळाचेर वॉट इज द ऑप्शन नाव? कारण ऑपोजिशन पार्टी काय विशय नवे हाडनात, काय तुजे क्रिटिसायज करना. ह्या वेळाचेर युअर एक्ट्स ऑफ ओमिशन अँड कमिशन मुद्दाम काय केल्ल्यो चुकोनी त्यो रुलींग पार्टीच्यो एक्ट्स ऑफ ओमिशन अँड कमिशन वीच मे बी ग्रेव, वीच मे बी ट्रिवियल, तो मॅटर जावच्या पयलीं असले सॉफ्ट इश्यूज ऑर नॅशनलिस्टीक प्रायड आशिल्ले इश्यूज जर तुमी हाडले जाल्यार तुका इट गोज इजी सेलिंग. तुका जाय त्या डायरेक्शना भितर तूं इलेक्शन व्हरपाक शकता. पण किशोर म्हाका मुद्दम विचार, आय थिंक यू शूड टॉक व्हेरी ओपनली अबाउट दीस की आतां इनफ इज इनफा सारको मुवमेंट बरें आहा. तुमी त्रास काडटात, हें करतात, तुमकां मिडियाचोय सपोर्ट मेळटा, लोकांचोय सपोर्ट मेळटा, बट इट इज नॉट ट्रान्सलेटींग इन टू एनीथींग. वाय डू यू थिंक दॅट इज हॅपनिंग? आनी सरकारान जर तुगेली खर दखल घेवपाक जाय जाल्यार कितें करचें पडटलें? ना आतां पयली गजाल म्हटल्यार जशें मनोज बाबान सांगलें की इनफ इज इनफ हो सस्टेन जावं ना. इनफ इज इनफ हो सिवील मुवमेंट आनी इनफ इज इनफाचें काम जें आसा, सी इनफ इज इनफ कॅनॉट सीट
कंटिन्युअसली एट आझाद मैदान शोईंग दॅट वी आर देर तेंचो मुवमेंट सुरू आसा. पयलीं एक गजाल आमी समजून घेवंक जाय की हो मुवमेंट सुरू जालो तो 39A अनुशंगान हरमला आंदोलन जालें आनी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन म्हणून जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांणी की बाबा आपल्याक दिसतालें की गोंयान आतां कांयच शक्य ना, पूण येस जर लोक एकठांय येत जाल्यार ते शक्य जावं शकता ह्या एका विचारान हो मुवमेंट सुरू जालो. त्याच्या उपरांत तांणी विचार केलो की बाबा मुवमेंट जर जातलो जाल्यार मुवमेंटाक बाबा कितें विशय घेतले. सो तांणी बरो अभ्यास करून एक 10 पॉयंट चार्टर ऑफ डिमांड्स तयार केले आनी दे आर इन्क्लुझिव्ह. तितून सगळे, तितून एनवायरमेंट येयले, तितून बाकीचे सगळे विशय येयले आनी ते 10 पॉयंट चार्टर ऑफ डिमांड्स घेवन तो मुवमेंट आतां फुडें वयता. आतां खूब जाणांक खबर नासतलें जी कॅसिनो भितरलो एक डिमांड आसा तो मांडवी न्हंयन कॅसिनो नाका म्हणून. मांडवी न्हंयतल्यान ते आतां कॅसिनो बंद करचे अशें खंयच म्हणूंक ना. कायदो कितें म्हणटा ते ऑफशोर आसपाक जाय, खोल समुद्रान आसपाक जाय. हे बोटी सगळ्यो खोल समुद्रान व्हरा, तुमी बिंदासपणान तो धंदो करा, बिकॉज तेतूंतल्यान रेवन्यू मेळटा. मांडवीन नाका आनी ते मांडवीन आसपाकूच शकना, ते इलिगल ऑपरेट करता हेंवूय जस्टीस फेर्दिन रिबेलोन स्पश्ट केल्लें आसा. आतां ती बोट जी येवपाची आसली 2000ची ती कित्याक लागून येवपाक शकूंक ना, तातूंत मेन विशय आसा तो इनफ इज इनफाचें PIL. करेक्ट. दुसरी गजाल 39A बाबतीत गोवा फावंडेशन हॅज ऑलरेडी फायल्ड पिटिशन इन द हायकोर्ट आनी तें आतां ह्या म्हयन्यान म्हाका दिसता येवपाचें आसा. सो तो दुसरो विशय जालो. तिसरो विशय जे बाकीचे सगळे विशय जे चार्टर ऑफ डिमांड्सांतले आसे ते सगळ्या विशयांक इन्क्लूड करून जस्टिसान एक बील तयार केला, गोवा एग्रीकल्चरल लँड प्रोटेक्शन बील. ते बील विधानसभेन दिला, 40 आमदारांक दिला, सरकाराकूय दिला, विरोधकांकूय दिला. फाटले फावटे येवपाचे आसले ते येवंक ना. आतां कालूच स्टेटमेंट जस्टिसान केला की आमी पळयतले आतां ह्या एसेंब्लीन सरकार घेता काय ना, आनी जर सरकार घेना जाल्यार फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसतलो त्याच्या खातीर 30 तारखेक मिटिंगूय आपयला. दुसरी गजाल प्रमोद म्हत्वाची जी मनोज बाबानूय सांगली की बाबा असो एक सिव्हील मुवमेंट जेन्ना सुरू जाता तो वोट हेतून कसो परिवर्तीत जातलो किंवा राजकीय बदलान कसो परिवर्तीत जातलो हो एक इम्पॉर्टंट विशय आसात. पुणून प्रत्येक मुवमेंट जर राजकीय पक्ष जावपाक लागलो आनी प्रत्येक मुवमेंट जर अशा पद्दतीन एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्ह म्हणून तयार जावपाक लागलो जाल्यार ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टमीन जे अपोजिशन पार्टीज आसात त्यो पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, मागीर हो थर्ड अल्टरनेटिव्ह परत डिव्हिजन ऑफ वोट जातले आनी डिव्हिजन वोटाचे आय हॅव टोटली टू क्वेश्चन बिफोर आय गो फॉर फायनल कमेंट्स टू मनोज बाब. सी, दोन गजाली आहेत. जो तुवें अचिवमेंट सांगले दोज आर सर्टनली अचिवमेंट्स डीड नॉट हॅपन बिकॉज ऑफ गव्हर्नमेंट. येस, तुमकां कोर्टान वचचें पडलें. हय, सरकार आयकना. ना सरकार आयकत ना. सरकार आयकना. तुम्ही कोर्टान वचून ऑर्डर हाडटा. सेकंडली 39 विशय तुम्ही कोर्टान वचून ऑर्डर हाडपाक पळयता. सो सरकार आयकना, नंबर 1. नंबर 2, तुमकां ओपोजिशन जे एक्झिस्टिंग पार्टी आसात तांचे कडच्यान फावो तो सपोर्ट मेळटा काय कितें ना. अपोजिशन पार्टी कडल्यान फावो तो सपोर्ट अजून पर्यंत तशी ताकद अपोजिशन पार्टीन लायल्ली आमकां खंयच दिसूंक येना. आतां वी आर ट्रायंग बाबा अपोजिशनान एकठांय येवचे आनी एक स्ट्रॉंग अल्टरनेटिव्ह तयार करचो जेणे करून तुमी बीजेपीक फायट दिवपाक शकता. अजून ते जायना. ते जायना. आतां अपोजिशन पार्टींक इनिशिएटीव्ह इनफ इज इनफ घेतलो, तांकां सगळ्यांक बसयतलो एका प्लॅटफॉर्माचेर आनी तांकां समजून सांगतलो त्या बाबतीन जर कितें शक्य जावं शकता काय ना त्या विशयी आतां मिटिंगेन तो विशय येतलो चर्चेक. बाबा अपोजिशन पार्टी कडेन हें उलोवपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल अशें धर इलेक्शनाच्या तोंडार समजा बीजेपीन 39A रद्द केलें, कॅसिनोचो विशय आमी सांगले की गेल्यार मागीर कितें करतले, तुजे डिमांड जर पास जाले जाल्यार तूं कितें करतलो. वेगवेगळे विशय आहेत ताका, वेगवेगळे विशय आहेत. कारण बीजेपी ती हुशार न्हू, ते कितें करूं शकता. कळ्ळें तुका. फायनल म्हाका एक गजाल सांगात, डू यू शेअर दिस आशावाद ऑफ किशोर? हे पयलीं विचारता. दुसरी गजाल, वाय डू यू थिंक की असो एक मुवमेंट तयार जाता आनी गव्हर्नमेंट इज स्टील नॉट रिस्पॉन्डिंग? वाय? एक म्हणजे तो आशावाद म्हणजे सामको इगॅलिटेरियन आहा, म्हणजे सामकोच म्हणल्यार आशावाद तो आशावाद प्रत्यक्षान येवपाचे अशें म्हाका चिन्ना काय दिसना. पूण एक गजाल पळया, एक पॅटर्न आसा. प्रत्येक इलेक्शनाच्या पयलीं जो कोण मुख्यमंत्री आसा गोंयांत ताणें एकूच स्टेटमेंट काडलो, नवीन कॅसिनोना परवानगी देणार नाही. तोच मुख्यमंत्री नवे हे जातकूच कोणूय जातकूच नव्या कॅसिनोक रोखडे परवानगी येता. कारण इलेक्शन जातकूच तुका 5 वर्सां यू आर आन्सरेबल इन द लास्ट इयर वेल पीपल वील आस्क. पयल्या 4 वर्सांत तुका जाय त्यो गजाली करपा जाता. ह्या सरकारान तर कॅसिनो खातीर एक सिटीज हाडपाचो प्रयत्न केला. सो वेदर इट इज इन द सी ऑर इन द रिवर ऑर ऑन द शोर or on Dhargad, it makes no difference for people as of now. मुख्य म्हणजे ही परिस्थिती कित्याक आयली? कारण लोक मुवमेंट करना.
39 जेन्ना लोकांचो मुवमेंट जेन्ना आझाद मैदानाचेर आयलो दोनी सायडीन नमते घेतले. त्या वेळाचेर सरकारान सुद्दां नमते सरकाराक घेवचे पडले, कारण ते जर तुमी नमते घेनात जाल्यार ताचो परिणाम गोंयभर जावपाची शक्यता आशिल्ली. चिमला सरकारान नमते घेतले. सावड्ड्या जे डॅमा बद्दल जो हाच्या बद्दल प्रॉब्लम जेन्ना जालो मिराबाग, थंय सरकारान नमते घेतले. सरकार केन्ना नमता? सरकार नमता त्या वेळाचेर तुज्या चिकाटीच्या फुडें सरकाराक नमचें पडटा तेन्ना. जर तें कांय जायत ना जाल्यार सरकाराक नमपाची गरज ना. आज चिमलाचो विशय अजून ते पत्रे काडिल्ले ना, चिमलाचो विशय सोंपूना. म्हणजे जरी सरकारान नमते घेतले जाल्यार फाल्यां इलेक्शन जाल्या नंतर फाल्यां कशा चिमलाचो आंदोलनाक कितें जातलें ताच्या बद्दल हांव साशंक आहा, कारण ते पत्रे आसा तशें आसा. इट इज ओन्ली अ सडन कॉमा गिवन बाय दी गव्हर्मेंट. इट इज अ पॉज. इट इज अ पॉज अँड इट इज अ व्हेरी स्ट्रॅटेजीक पॉज. तसो कॅसिनोचो विशय बीग बोट इज अ स्ट्रॅटेजीक पॉज. सक्सेस करपाक जो आजून टायम हो सेलिब्रेट करपाचो न्हय. सावर्ड्याचो मिराबाग विशय हो आजून पॉज. हे सगळे पॉजान दवरिल्ले विशय आहा. प्रॉब्लेम म्हाका आज आमी ह्या चर्चे करतना एकूच दिसता किशोर फायनल, की हे पॉज इम्पॉर्टंट ह्याच टायमार, कारण हो इलेक्शनाचो टायम. खंयच्याय गजालीचो जर सूक्ष्मूक्ष लावन घेवपा जाय जाल्यार होच टायम. आनी ह्या टायमाचेर जेन्ना पब्लीक डिस्कोर्स असो जाता, जातूंत भितर ह्या सगळ्या इश्यूंचो सूक्ष्मूक्ष लावपाचें सोडून दियात. बरोबर. वेगवेगळी गजालींचेर चर्चा सुरू जातात. आतां फाटल्या 2-3 दीस तर बीजेपी भवनाचेर चर्चा सुरू आसा. हांव परत म्हणटा, जशें हांवें वंदे मातरमाच्या बाबतींत म्हणिल्लें तशेंच, की बाबा फाल्यां बीजेपी भवनाचो येदो व्हडलो इशू करून सामान्य मनशाच्या आयुश्या भितर कितें फरक पडपाचो आसा? बीजेपी भवनाचो विशय जावंकूच शकना. दॅट इज बीजेपीन आपले सामर्थ्य किंवा पक्षाचें सामर्थ्य किंवा कलेक्टीव हें थंय दाखयलें तुका. हय. तुका जर कापस्ताद आसा जाल्यार तुमी काँग्रेस भवन विश्वजितान राणेन जें केल्लें 15 वर्सां पयलीं, ताच्या नंतर 1 रुपयाचें थंय काम जालें ना. बरोबर. ते खंयचे गजाल्यो त्याच तुमी खातीर उलयता? म्हळ्यार जशें हांवें वंदे मातरमाच्या बाबतींत Even the plane, charter फाल्यां plane. हांवें समजा सामके 6ची 6 जर स्टांजा पाठ केले, म्हाका बरें दिसतलें, समाधान दिसतलें. एक्चुअल ऑन ग्राउंड लोकांच्या आयुश्या भितर जिणे भितर कांय फरक पडना. तशेंच तुमी फाल्यां बीजेपीच्या भवनाचो इशू केलो म्हणून एक्चुअली लोकांच्या आयुश्या भितर कांय फरक पडना. माय कन्सर्न प्रिसायजली इज दीस, ती मागीर बीजेपी आसूं किंवा काँग्रेस आसूं, जो डिस्कोर्स चल्ला आनी इलेक्शनाच्या टायमा भितर ज्या जाग्यार तुमी सांगले तशें म्हत्वाच्या इशूंचो सूक्ष्मूक्ष लावपा खातीर दबाव गट तयार जावपा जाय, ताजे वाट्याचे हे असले गट तयार जावपा लागल्यात. तुम्ही आता गेल्या 3 विशय पळय. आता बीजेपी भवनाचो विशय जेन्ना तुम्ही करता, लोक तुमकां हसता. काँग्रेसाक कित्याक हसता? तुमचे कडेन ऑफिस करपा येना, ताणें करून दाखयल्यार तुमी कितें दोळे फोडटात काय म्हणून. तो तांचो विशय. तुमी चार्टर प्लेनाचो विशय केलो, कितें तातूंत निष्पन्न जालें चार्टर प्लेनाचें? फालतू विशय तो. लोकांच्या आयुश्यांत कसलोच फरक पडना. आज एसटीच्या विशयाचेर तुमचें एक भाशय ना. आज ते बाबडे अभिनंदन लोधाच्या विरोधान जे थंय मया बसले लोक, ताच्या सपोर्टान तुमचें वाक्य येना. थंय काँग्रेसा परस चड सिंगल MLA ऑफ रेव्होल्युशनरी गोवन्स विरेश थंय चड वेळा पावलो आसतलो. खंयच्याच विशयाचो ताळतंत्र आज खंयच्याच ऑपोजिशनाक ना. म्हणून म्हाका दिसता आज बीजेपी सेंट्रल लेवल आनी स्टेट लेवल ऑपोजिशनाक खेळयता, ऑपोजिशनाक मुद्दे उडयता आनी हे बेट ते घेतात. हय किशोर, फायनल कमेंट. हो जो जाला पळय सूक्ष्मूक्ष लावपाचें आमी संदी वगडावन बसतले अशें दिसता तुका? संदी वगडावन आमी अजूनय जर सिरियस जावंक ना, कारण 6 म्हयने आसात, तसो टायम आसा. आणि ह्या 6 म्हयन्यान जर अशीच वाटचाल जर रावली जाल्यार म्हाका दिसता परिस्थिती कठीण जातली. अपोजिशनाची परिस्थिती म्हणजे तेंचेच इंटरनल इनफायट सध्या इतल्यो जाल्या. आता इनफायट्स बीजेपीनूय आसात, पूण ते पावरान आसात, सत्तेन आसात. काल जशें राजदीपान सांगलें तशें सत्तेन आसा, त्यामुळे कोणूच तो पक्ष सोडचो ना. सामको लास्ट मेरेन रावतलो तो आणि मागीर पळयतलो, कांयच ना जाल्यार मागीर सोडटलो. ऑपोजिशनाची ती परिस्थिती ना. सो हांगासर प्रश्न असो आसा प्रमोद, की ज्या पद्दतीन हायकमांडान इंटरव्हीन जावपाची गरज आसली, की बाबा हें कितें चल्लां. आतां हेच्या पयलीं KC वेणुगोपाल येवन गेलो, आतां पयर तेंचो अध्यक्ष येवन गेलो, आणि अध्यक्ष येयल्या उपरांत जी परिस्थिती तांणी पळयली, इंटरनल इनफायट्स कितें जाले, दुसरे दिसा पेपराचेर मिडियाचेर कसल्यो बातम्यो येयल्यो हेंवूय तेणी पळयलें. एक जबाबदार माणूस जेणी इनिशिएटीव घेवन ह्या सगळ्यांक बसोवन जो मेरेन तेंची वेवस्थीत पद्दतीन हें काडिना
आनी तांकां सगळ्यांक मार्गाक लायना की बाबा बीजेपीक हरोवपा खातीर आमकां अशा अशा पद्दतीन फुडें वचचें पडटलें, तो मेरेन हे असोच बाजार चलतलो आनी ह्या बाजारान निमणे लोकूय गोंधळान उरतले, लोकांकूय कळचें ना कितें करप, हे सायडीन कितें करप काय त्या सायडीन कितें करप, आनी ह्या परिस्थितीचो ऑब्वियसली फायदो बीजेपीकूच जातलो. हांव मुद्दम ह्या विशयाचेर इतल्याचेर थांबता, हाजेर आमी आनीकय चर्चा करया हाजे मुखार. आज विशय अशें आशिल्लो की आमचें अशें जालें कितें की म्हत्वाचे विशय कुशीक पडल्यात आनी निरर्थक विशयांचेर सध्या चर्चा सुरू आसा. तो तुमचे मुखार मांडपाचो प्रयत्न आशिल्लो, कारण सादी गजाल आसा. आनी खुबदां आमचे लोक म्हणटात की इलेक्शन म्हळ्यार डेमोक्रेसी न्ही म्हणून, बरोबर, पण इलेक्शन हे डेमोक्रेसी भितर अत्यंत म्हत्वाचें, तेंय तितलेंच बरोबर. आनी त्या टायमार ज्यो गजाली जावपाक जाय त्यो जर जाली नात आनी इतलो इम्पॉर्टंट फॅक्टर डेमोक्रेसीचो ताजो जर आमी जाय तसो उपयोग करून घेवपाक शकले नात जाल्यार फुडलीं 4.5 वर्सां जीं आसात पळय थंय आमकां फातराचेर तकले आपटत रावचें पडटलें. तीं आमकां जाय काय कितें हो विचार करपाचो वेळ आयला. आज इतल्याचेर थांबतात. किशोर बाब, मनोज बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.